मॅनिफेस्टोन आमी अशें आमचें धोरणां आसा की जे आमचे लोक आमचे भुरगे मेन म्हणजे जे कामाक ना तांकां आमकां कोळवालची बॉर्डर क्रॉस करपाक दिवचो ना हांव. जे कितें हांगासर प्रोजेक्ट जशे येता आमचे मोपाचे जावं आयुश हॉस्पिटल जावं आमचे आमचे इतले इंडस्ट्रीज हांगासर येतात तांकां हांव जॉब दिवपाची फूल म्हाजी तयारी आसा आनी लोकांनी म्हाका भरपूर सहकार्य केल्लेलें आसा की हांवें जे कितें डिसायड केलां तें खरें आसा. आनी कित्याक जितले लोक हांगासर आश्वासनां दिवन गेल्लेले आसा तेंच्यांनी कोणीच हांगासर कमिटमेंट पुरे केल्ले ना आसा. जशें की हांगासर ट्युरिजमाचो भरपूर एक विचार आमी करूं शकता तितूंतलो कोणीच हांगासर विचार करूंक ना. जसो की आमची हरमलची आमची ती खाडी आसा थंयसर हरमल तेरेखोलची खाडी जी आसा थंयसर आमच्यान भरपूर एक नवे विचार हाडून थंयसर ब्युटिफिकेशन करूं शकता. महाराष्ट्रा थंयसरसून दिसता. दुसरी गोष्ट म्हणजे आमच्या कडेन एक फोर्ट आसा तेचेर कोणीच विचार करूंक ना. हेचेर म्हाका दिसता कितलेशेच लोक आमचे पेडणेकार पोटाक लागू शकता. जशें की बोटींग जावं थंयसर थोडीशी शॉपां टॅक्सी लोक असे खुबशे लोक हांगासर थंयसर पोट आपणाचे हे करूं शकता. तुमच्या मॅनिफेस्टोन कितें स्पेशालिटी आसा ती मातशी सांगात. मॅनिफेस्टो म्हणजे आमची एकच फॅसिलिटी म्हणजे मेन आमचे मुद्दो जो आसा की आमकां घरातली एक चूल व्यवस्थित पेटची ही आमची पूर्ण तेचेर आमचे एक लक्ष आसतलें. जे टॅक्सी ओनर्स आसात सो टॅक्सी ओनर्सांचो बिझनेस तसो ठप्प आसा ती थंय मार्गी लागच्या खातीर तुमच्या तकलेंत कशी योजना आसा काय? हय आसाच. मेन म्हणजे आमचे जे हांगासर फोर्ट आसा थंयसर ट्युरिजमाचो एक बरो व्हडलो आमचो सेक्टर जसो बोटींग करूं शकता. थंयसर जवळ जवळ 1000-2000 लोक थंयसर पोट भरूं शकता. प्लस टॅक्सी थंयसर चलोवं शकता. अशे खुबशे थंयसर विचार आसा. प्लस हांगासर आमची तेरेखोल खाडी आसा थंयसर ब्युटिफिकेशन करीत जाल्यार थंयसर सुद्दां गांधी तीर म्हणून एक वाडो आसा थंयसर सुद्दां आमच्यान खूब कितें मॉडिफिकेशन करून ट्युरिजम एक आमकां आमचे गोवाची मेन म्हणजे एक ट्युरिजम. ते ट्युरिजमाक लागून आमच्या पेडण्यान कोणीच कांय विचार करूंक ना. आतां मोपा आनी आयुष्मान आनी इतले जॉब जे येवपाचे आसा तेचेरूच विचार करता. पूण जे ऑथेंटीक आमचे जे पेडण्यान आमचे जे आसा ऑलरेडी हिस्ट्री आसा जशें की आमचो फोर्ट हेचेर कोणीच विचार करूंक ना. तो आयज म्हाका दिसता तो विचार तर आयज करीत जाल्यार आमी जवळ जवळ 2000 लोकांक अवश्य कामाक लावू शकता. आमचे जो इंडिपेंडन्साचे कार्यकर्ते सगळे गांवांनी काम करतात. हांव चिन्ह खंयचे मेळ्ळा? चिन्ह आमकां आयज हेलिकॉप्टर मेळ्ळा. ह्या चिन्हाचेर लोकांनी 14 तारखेक बटन दामचो मतदान करपाचें. लोकांनी आमकां एप्रोच जावपाचें. मतदारांनी आमचे कडेन येवपाचें. आमचे पेडण्यान ऑफिस आसा. शॉर्ट टायम आसा. आमी मानता आमकां कमी वेळ आसा पण अजून इलेक्शन जावंक ना. आयज विरोधक म्हणटा आतांच येयल्यात. अरे तुमी 2 वर्सां येयल्यात पूण कितें केलात? आमी म्हणटा हेका दिले तेका दिले. कितें दिलात? पेडणेकार इतले काय गरीब ना तुमचे कडून घेवन खावपाक. ही तुमी ड्युटी केल्यात तुमची. आमी सांगूंक ना तुमकां अमके पयशे मोड म्हण तमके पयशे मोड. तुमकां जे हेवटेन तेवटेन पंच घडोवपाक लाखांनी व्यासपिठां करून पेडणेकारांनी सांगूंक ना. पेडणेकारांचे कितें समस्या आसा ते तुमकां खबर आसा ते आमी फुडें वयतले. तुम्ही पेडणेकारांनी आयज विचार करपाची गरज आसा. आयज ना जाल्यार केन्नाच ना. अभी नाही तो कभी नाही. हांव पेडणेकारांक परत सांगता आयज जर ना तर केन्नाच ना. आमी सगळे विष्णू दासाक सांगलेले आसा हे सगळे पेडण्यान जावपाक जाय आनी तेका आमी शपथ घेवन लोकां फुडें मांडलेले आसा. देवा कडेन तेका हांवें प्रमाण केल्लो आसा की ही फटींगपणाची गेल्या ह्या 2 आमदारांनी केल्यात. भाजपच्यान जो कॅन्डिडेट आसा आनी जो एमजीचो आसा हे दोगांयनी जे फटींगपणां केल्या आनी डबल मॅन्डेट केला हे जर आतांच जर निवडून येवच्या पयलीं डबल मॅन्डेट आसा जाल्यार पेडणेकारांक कितें न्याय दिवंक शकता? आमचें एक विजन आसतलें बेकारी हटाव जावपाक जाय. आयज कॅम्पेनिंग करतना प्रत्येक आवय बापायचें म्हणणें आसा आमची भुरगीं डबल ग्रॅज्युएट जाला पण नोकरी ना.
आमी आयज खुबशे मॅनिफेस्टो येयल्या. गेल्या टायमाक 2017चे निवडणुकीक ढवळीकारांनी मॅनिफेस्टो केल्लो. ताणें कितले जाणांक नोकरी दिल्या? 25 वर्सां PWD खातें मेन खातें ते ढवळ करता. आयज पेडण्यांतले जे भुरगे आसा कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर, तेन्ना हेच्याच सरकारान आसले ते. होय तेन्ना मिनिस्टर आसलो. आयज हे भायल्यांक फिक्स जॉब घेतात जाल्यार ते बाबडे रिटायर जावपाक पावला. तेंची एज लिमिटेड सोंपल्या तरी ते आयज फिक्स करिना. हेका जबाबदार कोण?